कॉम्रेड तुमका जॉब स्कॅमाबद्दल कितें म्हणपाचें आहा? Job scam, it is a big scandal that is going on. And that is going on because of the powers that we जे पळय सत्तेर आहात ते ताच्या फाटल्यान आहात. कितले तोमी नवेस म्हणीत ते आपूण शुद्ध म्हणीत जाल्यार ते सगळे आसात भितर आहात. त्यांच्या शिवाय कांय चलचें ना. आणि जे पोलीस आहात ते सर्टिफिकेट दिवंक लागल्यात. इट इज अ शेम दॅट पुलीस आर गिविंग सर्टिफिकेट टू द पीपल हू आर इन पॉवर. That no minister is involved. How can you say that? How can you say that before you are preempting an investigation? So आम्ही सांगला की immediately you hold an inquiry, have a people's parliament, have a commission where people can come straight away and talk without fear of favor. Those who come and who are going to talk about this scam, they should be fully protected so that there is no But job scam is a real thing, no? जॉब स्कॅम जाता, फायनान्स स्कॅम जाता, इतले स्कॅम चालू आसात भितर. लँड कन्वर्जनचो इशू, इतले इशू गोंयांत जाले. पण तुमकां दिसना की ऑपोजिशन आसा ते वीक पडले खंय तरी? ऑपोजिशन खंय आसा? कॅपिटलायज करूंक घालेना. ऑपोजिशन कॅपिटलायज करतले जाल्यार तेंचे हात क्लीन आसपाक जाय न्ही. ऑपोजिशनूय म्हाका थोड्या फावटी उलयता आसतना 10 फावटी चिंतचें पडटा. पण अशें दिसता इट सीम्स दॅट एव्हरीबडीज हँड्स आर भरभटलेले आहात. क्लीन कशें दिसना. नाजाल्यार आयज हांगा आसलेलो फाल्यां थंय उडकी मारता. तो उडकी कित्याक मारता? तुम्ही पळया हे खंय आमी खूब उलोवपाक गेले जाल्यार खूब सांगपाक जाता. देवा फुडें गेल्लो वचून हे शपथ घेतलेले राती भितर देवाचेंच नांव घेवन म्हणटा हांगासून थंय उडकी मारली आहे. हें कशें जाता? हें गोंयांतूच जावंक शकता. कित्याक ताका लागून जवाहरलाल नेहरू जेन्ना गोंयांत येयलो गोंयकारांक पळयलें ताणें आनी म्हटलें गोवा का लोक अजीब आहे. अजीब जाले आमी सारके आतां. पूण आतां तेन्नाचे अजीब जे आसलेले ते इनोसेंट आसलेले. आता आम्ही इनोसेंट नात. आता आम्ही सगळे आता सांतू गुंतलेले आहात. आणि हे पळय करप्शनाची जी पळय कितें आसा आंकड ती खंय खंय पावता आनी खंय खंय सगळे रमलेले आमी सांगूंक शकना. खूब 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 विचार करचे पडटले.